मुगचनो तुमकां सुमेस्तांक आयच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक स्वागत करता. हे आयचे मीस यूट्यूबार अपलोड करूंक आमकां आदार दिल्ले आसात. क्रिस साउंड्स, थॉमस सतीश देरेबैल, वॉल्टर डिसोजा, प्रज्वल इंटरलॉक्स आनी तशेंच लॅन्सी आनी जोविटा सिक्वेरा कुलशेकर हांच्या इराद्या पासत आयच्या मेसा वेळार मागोवंक उगडास दवरया. सिल्वेस्पोरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळदारा आमच्या दयाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वडमन सोबदारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. उलट तुझे ऐकूंक आमी आयल्या, जिनिताचेर बांदूंक आमी जमल्या. प्रेरीत जावन तुझे काम शिक्षाक आत्मीक लिसां मागता तुझे बेसां. प्रेरीत जावन तुझे काम शिक्षाक आत्मीक लिसां मागता तुझे बेसां. सिल्वेस्पोरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वडमन सोबदारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. ह्या मिसाची ते सवाम अर्गान सावनो ट्रिना डिसोजा हाच्या 32व्या जल्म दिसा, सिसिलिया डिसोजा, रोजलिन निशा वास जल्म दिवस, डोरिन आनी डॅरन फेर्नांडीस, अनिल आनी ऑस्वल्ड डिसोजा, हेलेन पिंटो, जेरोम आनी जॅन्सी गोन्साल्वीस, जुलियाना डिसोजा कुशालनगर, अनिता डिसोजा, पुष्पा आनी रेमी, अनिल डिसोजा, एंटनी आनी एमी फेर्नांडीस, स्नेहल लिंड्रॉय, रिलिशा, पेट्रिशिया मेंडोन्सा. एपोलिन डिसोजाच्या बऱ्या भलायकी पासून अनिल डिसोजा, इराद्या पासून जॉन्सन जॉयगिन बर्बोजा, दिव्या डॉमिनिक, सायमन डिसोजा आत्म्याक अनिल डिसोजा, लिल्ली नोरोन्ना मोर्नासो 10वो वार्षिक दीस, आत्म्या शांती मगोन विक्टोरिया रेगो, लिल्ली नोरोन्ना आत्म्या शांती मगोन प्रिसिल्ला आनी फ्रांसिस लोबो, सेबास्टियन डिकुनाच्या आत्म्याक जुडी आनी टोनी डिकुन्ना, कुटुंबांत जाल्ल्या आत्म्याक क्रिस्टिन लिविस, जेरोम पिंटोच्या आत्म्याक जॅनेट पिंटो आनी कुटाम, जॉयस डिसोजाच्या आत्म्याक चंद्रशेखर आनी कुटाम, डेनिस डिसोजाच्या आत्म्याक ऑस्वल्ड आनी कुटाम, डेल्सन डिलिमा आनी डिलिशा आत्म्याक प्रमिला फेर्नांडीस, आयवन लसरादो मोर्नासो 5वो वार्षिक दीस, आत्म्याक डोरती लसरादो आनी कुटाम, जेम्स फेर्नांडीसाच्या आत्म्याक मारिश डिन्सिल फेर्नांडीस. ह्या ते सव बराबर आमचे ते सव पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. भावा भयणी, ब्रेस्ताराचो हो दीस बाळका जेसूक विशेष रितीन मान करचो दीस. आज त्या बाळका जेजूची आशिर्वादां आमचेर आमी मागता आसतना त्या सुमेच्या कुशे प्रमाणे जियोवन आमच्या क्रिस्ती जिविताची बुन्याद पत्र घालूंक आनी त्या सुमेच्या कुशे प्रमाणे आमचे जिवीत मानून हाडूंक ताचो आदार मागया. ह्या पवित्र बलिदानाक फावती परी वांटो घेवच्या खातीर आमचे पातकां, आमचे उणेपण आमी वळखून घेवया. सुम्या लागचे बोक्साने आनी ताची गाकोल्ट मागून सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो,
मुसुगल्या उसारून सांगता मनाची तोंडाक उसारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बेगीन सांगता सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्वभूत पिता देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट सोमिया काकूट क्रिस्ता काकूट क्रिस्ता काकूट सोमिया काकूट सोमिया काकूट. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व घडीत आनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदां चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. जेहोयाकीन राय जाल्लो तेन्ना ताका 18 वर्सां प्राय आनी ताणें 3 म्हयने जेरुसलेमांत राजपुटकी चलयली. ताचे आवयचें नांव नेहुस्टा, ती जेरुसलेमाच्या एन्नानाताची धूव. जेहोयाकीनान आपल्या पुर्वजां परी सर्वेस्पराच्या दिश्टीक वायट दिसता तें केलें. त्या काळार बाबिलोनाच्या राय नेबुकदनेझराच्या सैन्यान जेरुसलेमाचेर धाड घाली आनी शहराक वेढो घालो. आपले सैनीक शहरांत वेढो घालून आसतना बाबिलोनाचो राय नेबुकदनेझर खुद शहरांत पावलो. जुदाचो राय जेहोयाकीन आपले आवय, आपल्या सेवका, अधिकाऱ्या आनी कारभार्या सवे बाबिलोनाच्या रायाशी गेलो. बाबिलोनाच्या रायान ताका आपले राजवटकायेच्या 8व्या वर्सा बंदिवान केलो. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांतली आनी रावळेरांतली सगळी दिरवी काडून व्हेली आनी इस्रायलाच्या राया सालमावन सर्वेस्पराच्या मंदिरान करून घाल्ली सगळी भांगाराच्या आयदनाची फूट केली. जेरुसलेमांतल्या सगळ्या फुडाऱ्यांक आनी सैनिकांक ते सगळे 10,000 आसले आनी सगळ्या शिल्प्यांक आनी लोहारांक बंदी घालून व्हेले. देशाच्या निवाश्या मदले दुबळे शिवाय हेर कोणूच उरलो ना. ताणें जेहोयाकीनाक बाबिलोनाक व्हेलो आनी तशेंच रायाचे आवय आनी ताच्या पत्नीक, ताच्या कारभार्यांक आनी देशाच्या प्रधान मनशांक व्हरून गेलो. बाबिलोनाच्या रायान सैन्याच्या सगळ्या 7,000 मनशांक, 1,000 शिल्प्यांक आनी लोहारांक बंदी घालून व्हेले. हे सगळे सैनीक सेवेक योग्य आसले. बाबिलोनाच्या रायान जेहोयाकीनाच्या बायल्या मठ्ठानियांक ताच्या जाग्यार राय केलो आनी ताका जेदोकिया म्हणलें नांव दिलें. देवाचे उतर हे. देवाची ओळखकार. तुझ्या नावाचे महिमे पासून सर्वेस्परा आमकां निवार. तुझ्या नावाच्या महिमे पासून सर्वेस्परा आमकां निवार. देवा, हेर जातींचो लोक तुझ्या देशांत भितर सरला.
तुझे पवित्र मंदिर ताणें बस्ट केला. जेरुसलेम शहराची देसवाट करून सोडल्या. तुझ्या सेवकाची मोडी ताणी अंतराळाच्या सुकण्याचे खाण करून दिल्या. तुझ्या भक्तांचे मांस धरणीच्या सावजांक ग्रासून सोडला. तुझ्या नावाचे महिमेपासून सर्वेस्परा आमकां निवार. अख्ख्या जेरुसलेमांत तांचे रगत उदका बरी ताणी वाळयल्या. मेल्ल्यांक मातयेक पायतलो कोणूच ना. भोंवतीच्या राष्ट्रांक आमी केणपाचो विशय जाल्या. वय शेजारची जनांगा आमकां हांसतात, आमकां केणटात. अशें केदोळ पर्यांत सर्वेस्परा आमचेर तूं रागार रावताय. केदोळ पर्यांत उज्या बरी तुजो क्रोध जळून आसतलो. तुझ्या नावाचे महिमेपासून सर्वेस्परा आमकां निवार. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार धांपी नाका. वेगी वेगी तुझे कणवाळे आमकां भेटूंक येव. आमी पळे बुजवणे विणे आसाव. तुझ्या नावाचे महिमेपासून सर्वेस्परा आमकां निवार. पाव आमकां देवा आमच्या सडवंडरा. तुझ्या नावाचे वडबिके पासून दी आमकां आदार. तुझ्या नावाक सरी जावन आमची पातकां बोगोस आनी आमकां निवार. तुझ्या नावाचे महिमेपासून सर्वेस्परा आमकां निवार. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा सुमी. तो वळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वीस पोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका ए सुम्या. म्हाका सुम्या सुम्या म्हणून उलो मारता तो हर एक लोक सर्गींच्या राजांत रिगासोना. बघा, जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. साबार जाण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले, सुम्या सुम्या तुजे नांवी आमी प्रवाद केला न्हय. तुजे नांवी आमी देवसार दवंडयल्यात न्हय. तुजे नांवी आमी असर्या केल्यात न्हय. तो वळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना. खोटेपणाक लपतल्ल्यानो म्हजेत हांव पयस सरा. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा परी. पावस वतलो, आवट सटलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कोसळोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद घडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेबेर बांदिल्ल्या एक हेड्डा बरें. पावस वतलो, आवट सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसळोन पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. जेजून ही उतरां उलोवन जातना लोक ताची शिकवण आयकून विस्मीत जालो, कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी शिकयतलो, तांच्या शास्त्रा बरी शिकयनातलो. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्वेसा. भाऊ भयणीनो, आयची शुभ वार्ता मातेवाचो वांजेल अध्याय 7 वाक्य 21-28 हांगा हांव विंचल्या. दोंगरा वयल्या प्रसंगाचो वा प्रसंगांतली निमाणी उतरां. दोंगरा वयलो प्रसंग क्रिस्ती जिवीत कितें म्हणून शिकयता. क्रिस्ती जिविताचें फावंडेशन कितें तें कशें आसूंक जाय म्हणून शिकयता. क्रिस्तांव जावन कशें जियेचें म्हणून कोणाकी सवाल आसा जाल्यार दोंगरा वयलो प्रसंग सुम्यान दिल्लो तो मातेवाचो वांजेल अध्याय 5, 6, 7
स्पष्ट जाप दिता. आयची शुभ वार्ता आमी नियाळ करया. आयच्या शुभ वार्तेचो पयलो वांटो आसा. सर्गींच्या राजान कोण भितर सरतलो, कोण रिगतलो. आतां सर्गींच्या वाटेन आमी चल जाय. सर्गींच्या राजाक भितर सर जाय जाल्यार त्या वाटेन चल जाय. ती वाट खंयची? मातेव सुवांजेल अध्याय 7 वाक्य 13. सोमी म्हणटा अशी दार वाटेंतल्यान भितर सरा आनी ती वाट जिविताक वर पायता. तर ती वाट खंयची? ती आयच्या शुभ वर्तमानान सोमयान सांगली. सोमया म्हणसो सर्गींच्या राजा भितर सरना. बापाची खुशी करता तो थिंसर पावतलो. सर्गींच्या बापाची कोण खुशी करता थिंसर वन पायतलो. दुसरी खंयचीच वाट थिंसर वन पावयना. देखून ती वाट अशी वाट समजून घेवची कशी. ती बापाची खुशी कितें जावन आसा ती मातेव सुवांजेल अध्याय 5, 6, 7 हांगासर कितें त्या राजाक वर पावयता ते सोमयान स्पश्ट शिकयलां. क्रिस्ती जिवीत हांगासरच उगम आनी अंत्य न्हय. क्रिस्ती जिवीत हांगासर आसचें ती पैन मात्र. आनी ते सर्गींच्या राजाचें पैन हांगासरच आराम जाता. आमी सकट सर्गींच्या राजा कुशीन पैन करता. पूण पैन करता आसतना त्या सर्गींच्या राजाच्या वाटेन आमी चलता गे. अशी दर वाटेंतल्यान भितर सरा. तो जिविताक वर पायता, नासाक न्हय. तर मातेव सुवांजेल अध्याय 5, 6, 7 आमी जियेता जाल्यार सुम्याची शिकवण खंडीत जावन आमी त्या सर्गींच्या राजाच्या वाटेर आसा आनी ती वाट आमकां ती सरवन पावयतली. हेर खंयचीच वाट वर पावयना म्हणटा सोमी. त्या बापाची खुशी कोण जियेता ते थिंसर पावतले. आनी दुसरी खंयची वाट आमी धरून गेल्या तर ती सर्गींच्या राजाक आमकां वर पावयना. सोमी स्पश्ट म्हणटा सोमयाच्या नांवान केल्ली असर्या दिल्ले प्रसंग घडलेले संस्थे दिल्ल्यो रेतिऱ्यो सेवेची कामां ती सोमयाच्या नांवान मात्र जाल्यानंतर ताच्या कुशे प्रमाणे जावनांतर ती वर्ण थिंसर पावयनात. ताच्या खुशे प्रमाणे ती जाल्यांकी म्हणून आमी विचारूंक जाय. कित्याक सोमी स्पश्ट सांगता ताच्या नांवान केल्लें थिंसर व्हरून पावयना. बगार बापाच्या खुशी प्रमाणे कितें जालां तें थिंसर व्हरून पावयता. ताची खुशी कितें ती आमी दोंगरावयल्या प्रसंगांत समजून घेवयेत. भाऊ भयणो, एक उदाहरण दिवचें जाल्यार आमी जाणां ह्या दिसांनी जायते जाणां दान धर्म करतात. सोमयाच्या नांवान दान धर्म करता म्हणटात. पूण मातेव सुवांजेल अध्याय 6 वाक्य 1 थिंसर हेरांनी पळोवचे खातीर सोमयाच्या नांवान तूं करताय जाल्यार सोमयाच्या नांवान करताय जावं पुरो. पूण हेरांनी पळोवच्या खातीर करताय जाल्यार तुजो प्रतिफळ हांगासरच तुका लाभलो. तर सर्गीच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुका लाभचो ना. पळय सोमयाच्या नांवान करचें. पूण जर तर हांगासर पळय जंय म्हणून करताय जाल्यार तुजो प्रतिफळ लाभलो. हेरांनी पळोवन जालें तर सर्गींच्या बापा लागसो कसलो प्रतिफळ तूं आशेताय. कसलें पंतावण भाऊ भयणी सोमी आमच्या मुखार दवरता. देखून ही वाट सोमयाच्या नांवान केल्ली कामां ती सबून पावयनात. बगार ताचे कुशे प्रमाणे कशें जियेल्या कितें आमी केलां तें थिंसर व्हरून आमकां पावयता. आनी हेचे शुभ वर्तमानाचे दुसरो वांटो असो आसा. सो कोण ही म्हजी उतरां आयकता. पळय दोंगरावयल्या प्रसंगाचो निमाणो वांटो मातेव सुवांजेल अध्याय 5, 6, 7 दोंगरावयलो प्रसंग आनी 7व्या अध्यायाची निमाणी उतरां ही. आनी अशी आरंभ जाता जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता. म्हळ्यार दोंगरावयलो प्रसंग क्रिस्ती जिविताची बुन्याद या फावंडेशन ही क्रिस्ती जिविताक शिकोवन जो कोण ही उतरां आयकता आनी ती पाळटा तो आपल्या जिविताची बुन्याद घडपार घाल्ल्या बरी. ही बिंसोन भाऊ भयणीनो ही बिंसोन आमचे मुखार सोमी दवरता. आनी तशेंच सगळें कळीत आसुनी म्हळ्यार ताणें देवाचें उतर आयकोनी सोम्याचीं उतरां आयकोनी कळीत आसुनी सूख विसवण करता
तो आपली जिविताची बुन्याद रेबेर घाल्ल्या बरी. कळीत आसोनी उतरां आयकोनी आपल्या जिविताची बुन्याद कोणो दुसरी सबीन सोडून करणं ती सर्गींच्या राजाची वाट सोडून दुसरे कडेन घालता ती खंडी जावन रेबेर घाल्ल्या बरी. कित्याक ह्या संवसारी आसतना कश्ट समस्ये दोन्ही घरांक मारतात. कडपार बुन्याद घाल्ल्या घराकी मारता, रेबेर बुन्याद घाल्ल्या घराकी मारता. पूण कोणें कडपार बुन्याद घाल्या ती शाश्वत उरता. खंयचें तें काडप सोम्याचीच उतरां. ताणेंच म्हणलें आसा ही म्हजी उतरां आयकोन ती पाळटा. त्या उतरांचेर कोण सोमी जिविताची सोम्याच्या उतरांचेर आपल्या जिविताची बुन्याद घालता तेंच काडप तें भद्र उरता. आनी रेबेर दुसरी सुवी सोडून करून बुन्याद घाल्ली ती क्रिस्ती जिवीत घुसलोन वेता. एक उदाहरण आमी घेवचें जाल्यार मातेव सुवांजेल आदी 6 वाक्य 30 आनी 4 थंयसर सोम्यान उसारलें आसा कंत करिनाका. तुमच्या बाप सगळींचो बाप सगळें जाणा कंत करिनाका. थोडी आपल्या जिविताची बुन्याद कंतीचेरच घालतात. सगळो दीस तांकां कंतच टेन्शन कितेंय ना म्हणून न्ही. जायतें आसा जाल्यारय कंत, सगळें आसा जाल्यारय कंत, कंतीचेरच बुन्याद घालतात. असल्यांक जिवितांत इल्लेशें चड उणें घडलें जाल्यार तांचें जिवीत कोसलोन वेता, सत्यानाश जाता. पूण दुसरें तांचे लागीं चड ना, कश्टान आसात पूण तांणी सोम्याची उतरां आसात. कंत करिनाका तुमचो सर्गेचो बाप सगळें जाणा. ह्या उतरांचेर कोण बुन्याद घालता तांच्या जिविताक वारें वादळ मारतना ते कोसलोन वचना. ती आनीकी घट जातात आनीकी घट जातात. भाऊ भयणीनो, सोम्याची उतरां आमकां सर्गींच्या रासाक व्हरून पावयतात. सोम्याची उतरां आमकां आमच्या जिविताची बुन्याद घट करतात. विजो आमच्या मुखार आसा. काणी पापा पुण्या वायनाची भक्तीन समर्पित आमी काणीक मोगाची. काणिका संगी भेटयत आमची देही आमची. स्वीकार करून पावन कर भेटोन दी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची. मोगाचो उपकार जावं तुका भेटोवची. सरीच्या देण्यानी भजेली आमची. कुर्बानीची आमच्या जिणी मोगाची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची. मोगाचो उपकार जावं तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भजेली आमची. कुर्बानीची आमच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी भेटोवचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेट्या पवित्र सभेच्या हातावा सर्वेस परमानून घे. सर्वीसपरा प्रसन्न जावं आमचो वाकडणेचो यश्न मानून घे आनी ह्या यश्ना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर. आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वीसपोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी तुई सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिनवासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय आनी नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखाणतात. तांची संगती आमची ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Poet, 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 दरबारांत
सोसवेस परतू सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा उंच गीत तुझ्याचे उंच गीत तुझ्याचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे उंच गीत तुझ्याचे उंच गीत तुझ्याचे. बापा कोरुस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरण सुसून पेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच पर्यंतच्या वाजतच ताणें खास घेतली कोण व्यान वास्तू ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्या तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारुतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बवर्त सुगुठ परगटुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पुन्हा तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सर्वोन्दारा आमची सर्वोंकर जे क्रिस्ताचे बापा जेजूच्या वर्णासू आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंड आनी सोडवणीची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची खून आनी रगत सुतिला आमी सुमेजता पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जगी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस करून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्या सुमेजता तुजे परसळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेजतांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे माई सांगाती भगिवन सुसेती सुपती भगिवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तनाच्या सुखान आमकांय वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्वपदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं
तुझे राज समकाये तुझे कुशी सदा सदा तशी संसारांचा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या आमशिदा तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वीस सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशनांत रेतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतेन सर पातकांतली आनी वायटाच्या बांदपासांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही सुम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी पळया जेजू देवाची शेळी ह्या सुम्या स्वीकार करून हांगासर आमी सर्व सुभागे सुम्या तुमचे भगवाना उच्चत्रांनी सुमंता भलायकी मेळटली औत्मीक कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन सुमिया तुकार गांदिता उपकार तुजो बावुडता धनिया तुका वाडता काळजा मोनांदीन वाजता शेतांतल्या फुलां प्रास मोंजाती सुकण्या प्रास परत्या मोगान पोसलाय सौम्या सोबीत प्रकृते प्रास संत्रळी तारा प्रास सोबायेन म्हाका नेटयलाय सौम्या तुकार गांदिता उपकार तुजो बावुडता धनिया तुका वाडता काळजा मोनांदीन वाजता प्रार्थुया दयाळ बापा तुझ्या पुताच्या अमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तू आमकां तुझ्या जिवान नवी करताय परतून परतून ह्या जेवणान भोगतीन वांटो घेवन ससनाचें सुख आमकां कात्रेन मेळशें कर ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वीस पोर तुमची सोबे आसूं
तुमचे सोबे आसो आणि सर्व पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो येस जावन जियेलो. सवतरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. ज्ञानेरान शिकयल्लो जेजू मेस्त्रे म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा जितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. बाळो जेजू तुजेर आमचो बरो असो. आमचे संगी तूं आसाय. आमकां तूं राखताय सांबाळताय. ह्याच बरोवशान आमची सगळी मागणी तुका आमी भेटयता. जायत्यांनी मागोवंक विनंती केल्या. जायत्यांनी बाळो जेजू तांचे विदेसवा हांगासर धाडून दिल्या. तांचे पासून आमी मागता. सगळ्या भुरग्यांक तुज्या हातांनी आमी समर्पिता. सर्व भुरग्यांक पिडेशिडेंतले सर्व वायटांतले सांबाळ सुम्या. युवासनांक आमी तुजे थंय उबारता. प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी जायते युवा जण निराशेंत आसा. ह्या कश्टांच्या वेळार सुम्या फुडें कितें घडोवंक आसा म्हूण चिंतून जायते युवा जण निराशेंत आसा. एखाद्याचे बेत तांच्या खालसांनी आसा. सगळ्या युवा जणांक सुम्या तुज्या बळवंत हातांनी आमी समर्पिता. तांकां तूं सांबाळ. बरो फुडार फावो कर. तांचे लागीं तूं राव सुम्या. धैर्य तांकां दी. काजारी जोड्यांक तुजे थंय आमी उबारता. प्रत्येक जावन ज्या काजारी जोड्यांक थंय मानसताप आसा. एकामेकाक समजून मोगान जीवंक कश्ट म्हूण बगता त्या काजारी जोड्यांक सुम्या मोगाचें समजणेचें देणें दी. तशेंच जी काजारी जोडी लग्नाचो सक्रामेंत हाडून एकामेका तोंड पयस वचून चिंतात तांची मनां तूं उसवाडाय सुम्या. जायते काजारी जोड्यांनी भुरग्यांचें देणें फावो जावचे खातीर मागोवंक विनंती केल्या. तांकां सुम्या भुरग्यांचें देणें फावो कर. सर आमची कुटुंबां तुजे थंय आमी उबारता. आमच्या कुटुंबांनी शांत समाधान एकवट मोग रास करूं दी. आमच्या कुटुंबां सुम्या तुजो सांगात सदांच दी. सगळ पिडेस्तांक आमी तुका समर्पिता. कॅन्सराच्या पिडे वरवीं वळवळची साहित्य आसा जेजू. दैवीक वयसा तूं तांकां आपड. विविध पिडे शिडोनी कश्टांची साहित्य आसा जावं पुरो कुडीची मानसीक पिडा जायते जाण सुम्या ह्या दिसांनी संदिग्ध परिस्थितींत मानसीक रितीन कंगल जाल्यांत तांकां धैर्य आनी बरवसो दी जेजू. तूं आमचे संगत आसाय आनी तुजेर घाल्ली ती बुन्याद भद्र उरता. ह्या बरवशांत जिवंक आमकां फावो कर जेजू. जायते जाणां काम गेलां कश्टार आसात. भरगवांत जायते जण कश्टार आसा सुम्या. तांच्या आदाराक तूं पाव जेजू. आमच्या ह्या संवसाराक आयले हें खरक ही पिडा निवार सुम्या. बेगीनच कोरोना व्हायरस द्वारे उपजल्ल्या पिडेक वखद फावो जावन भलायकेचें देणें सोमेस्तान दी जेजू. नवी मनां नवो संवसार तोरस सुम्या. एकामेकाक द्वेशांची मनां नितळाय जेजू. आमच्या देशांत शांत समाधान वस्ती करूं दी. एकामेकाक समजून मोगान जिवनचो स्पिरीत सर मनशां मदें उपसून दी म्हूण मागता. बाळो जेजू आमची सगळी मागणी तुका भेटयता. हांगासर ह्या पुणशेताक जायत्यांनी आदार दिला. जायत्यांनी सेवा दिल्या. दिवनूच आसात तांचे पासून ते आमी मागता. बाळो जेजू ह्या पुणशेळांत हांव तुज्या आशिर्वादां सोमेस्तां फावो जावं दी. आनी तशेंच ह्या पिडेक वखद सोदून काडूंक वावूर नासच्या संशोधन करनासच्या सर विज्ञानीक
सोम्या तुझे जाणवायचे देण्यात दी आमचे सांगत तू राव जेसू आमकां तू सांभाळ आमची मागणी तुझे ते उबारता आणि सांगत आम्ही मागता ये बघेवो जेसू बाळका तुझी सर पदवी अजब इतरान उड्डापी केली असता आणि तुझो हात बेसावंक उखलला असता तुका पाती निलो मारतल्या सट्टांक दयनाय आणि तुझ्या बेसोबाणी पर आमेन. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रासम काय तुझी कुशी सगळा जाता तुझी सुमसरान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दे आणि आमी आमचे चुकलेले अपेक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आणि आमकां ताळणेन पडू दिवं नाका पूण वाईटांतले आमकां निवार. आणि देवा सोपूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेची नमान मुरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉलचे बुशें जेसो भगवंती म्हणे देवाचमय पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवा सोपूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेची येलो बाबा पयली देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मदें जियेलो म्हूण आमी श्लोक म्हळें तो सोमी आमचे संगत आसा तो मनशा कडसून सोडवंदार आमचे संगत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या कश्टा वेळार हर एक घडयेक आमकां संगात दिवन तो आसा. हें गीत आमी गायतना धैर्यान बरया मनशा कुळाचो रक्षक जेसू आमकां हर एक लागीं ताच्या गोपांत आपयता. प्रतीक जावन ह्या कश्टांच्या वेळार विविध कश्टांक नश्टांक समस्यांक सांपडलेल्यांक सोम्याच्या काळजांत एक मोगाचो जागो आसा. आमी सोलवल्या म्हूण आमकां भुगता जावंक पुरो आमी कश्ट जावन आमकां भुगता जावंक पुरो आमी निराशेंत आसावन आमी भुगता जावंक पुरो सोम्यान आमचो हात सांडला म्हूण आमकां भुगता जावंक पुरो. पूण आत्तां आमी म्हणलो तो श्लोक देवाचो सूख मनीस जालो आनी आमचे संगी तो जियेलो तो आमचे संगी आसा. ह्या परवशान आमी हें गीत गावया. मनशा कुळाचो रक्षक जेसू तुका पळयतसा तुका दुआ पळयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेसू तुका पळयतसा तुका दुआ पळयतसा कष्ट आनी नश्टां सांडल्यानो मोतीची इजा भोगलेल्यानो कष्ट आनी नश्टां सांडल्यानो मोतीची इजा भोगलेल्यानो शांतीच्या बांद्राक आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा शांतीच्या बांद्राक आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेसू तुका आपयतसा तुका तो आपयतसा तुका तो आपयतसा. वय जेसू आमकां सुमेहिस्ता तुज्या काळजांत एक मोगाचो जागो आसा. आमी सांडलेली म्हूण भोगल्या रे आमी चलवल्या म्हूण आमकां भोगल्या रे सोम्या तूं आमकां सांडिनाय तूं आमकां सोडिनाय जेसू. ह्या परवशा सदांच जिवंक आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन. जेसू बाळका आमचे बेसावकार आनी आयक आमचे मागणे
महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशी आता आणि सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशी आता आणि सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचे जिबी तुझे हाती समर्पित हांव सांगता आमी मागता ये अजबांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुर्दीची दिस गांगवण तुझे मुखार सरपडून आमी मागता तुझे इतले बेमोतीन बरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार सुदी आणि इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काळ आमचे इतले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी कुसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन. बाळू जेजू तुवें फाव केल्ल्या सर उपकारांक आमी तुका अर्गां दिता. तुवें आमकां राखलाय सांबाळलाय ह्या खातीर आमी तुका दिनवासता आनी दिनवासनेचे प्रार्थना पेटयता. ही पू उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जाण आसा आमचो देव रचणारांनी सांबाळणार. आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजबाच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजे कळनांतली देखीक मजत सोडून दी. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सुवे रवो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रवो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रवो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रवो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रवो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवे जी येता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. जेजू बाळका मये सारका बहु सुंदर सोबीत मानका बाळगुंदवर गोपांत आमकां सुखांत आनी दुखांत. ये जेजू तुझा मोजो आसरो. तूं राव जेजू तुजे बिना कोण दुसरो ये सांगता. ये जेजू तुझा मोजो आसरो. तूं राव जेजू तुजे बिना कोण दुसरो. मोगाळ पुता सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवन कुसाचें गुरवें निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतलें बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.